गोंयांत सध्या गुन्यांव वाडले तरी गुन्यांवकारांक धरपाच्या बाबतीत पुलिसांची कामगिरी बरीच सुदारल्या। फाटल्या 6 म्हयन्यांत 88% केसींनी पुलिसांनी गुन्यांवकारांक धरून भितर उडयल्यात। जानेरा सावन आतां मेरेन जाल्ल्या 68 मोठ्या गुन्यांवांतल्यो 60 केसी सोडोवंक पुलिसांक येस आयला। ह्याच दिसांनी 140 जाणांनी आत्महत्या केल्यात, तातूंत 12 विद्यार्थी आसात, जाल्यार पर्यटकांचेर गुन्यांवाच्यो 66 केसी आसात। विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आणि आमदार विजय सरदेसायाच्या प्रश्नाक जाप दितना गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही माहिती विधानसभेत दिल्या। जानेरा सावन आतां मेरेन 68 मोठे गुन्यांव नोंद जाल्यात, तातूंतले 60 केसी सुटल्यात। पळयात मोठमोठ्यो केसी कसल्यो त्यो। गुन्यांव नोंद जाल्यात ते अशे: खून गुन्यांव नोंद 13, सुटिल्ल्यो केसी 11, खुनाचे यत्न गुन्यांव नोंद 15, सुटिल्ल्यो केसी 14, मरणाक जबाबदार थारप गुन्यांव नोंद 3, सुटिल्ल्यो केसी 3, बलात्कार गुन्यांव नोंद 22, सुटिल्ल्यो केसी 20, दरोडे गुन्यांव नोंद 2, सुटिल्ल्यो केसी 2, चोरयो गुन्यांव नोंद 8, सुटिल्ल्यो केसी 6, अपहरण गुन्यांव नोंद 5, सुटिल्ल्यो केसी 4। सुटिल्ल्या केसींचे प्रमाण फाटल्या 6 म्हयन्यांत 78% इतले आसात। जानेरा सावन आतां मेरेन 6 म्हयन्यांत 140 आत्महत्येच्यो घडणुको गोंयभर घडल्यात, तातूंत 12 विद्यार्थी आसात। 2011 वर्सा हो आंकडो 337 आशिल्लो। आत्महत्या करपी विद्यार्थी 12, बायलो 24, कॉन्ट्रॅक्टर 1, हेर 102। तशेंच जानेरा सावन आतां मेरेन गोंयांत पर्यटकांचेर 66 गुन्यांव जाल्यात। 2009 हो आंकडो 94, 2010 163, जाल्यार 2011 वर्सा 129 इतलो आशिल्लो। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। वर्स 2000 पयलींची कोमुनिदाद जमनीवेली बांदकामां सरकार नियमीत करतलो, मात मागीर बांदिल्ल्यांचे सांगू नजो अशें येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान विधानसभेत स्पश्ट केलें। कोमुनिदाद जमनीवेली बांदकामां सरकारान नियमीत करची, त्या लोकांक कुळमुणकारी अधिकार दिवचे म्हूण मावीन गुदिनून खासगी थाराव हाडिल्लो। कोमुनिदादीच्या जमनीचेर सध्या गोंया भायल्या लोकांच्यो व्होट बँको जाल्यात। सरकारान बांदकामां नियमीत करतना सादूर रावचें, फक्त हांगासरल्या भुंयपुताच्या रावपाची वेवस्था करची असो मुद्दोय कांय आमदारांनी काडलो। Regularizing houses which have been there for the last maybe 30 years, 40 years or 50 years over Komdad lands spread over the length and breadth of Goa. The House, I think, should readily accept this resolution and move towards legalizing all these houses. कोणाकूच नुकसान जावपा ना। म्हाका एक समजना, प्रत्येक जाण तो बीजेपीचो जावं, काँग्रेसीचो जावं, गोवा विकास पार्टी जावं, इंडिपेंडंट जावं, वोट मागपा आमी वयता तेन्ना आमी चिंतना तेंचे वोट लिगल काय इल्लिगल। तेन्ना सगळ्यांचे वोट लिगल आसता, आमी तांकां पांय पडटा, तेन्ना आमी मूय कशें जाता। एखादे वेळ हें रेझोल्युशन एडॉप्ट करचे पयलीं बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात, त्या गजाली कडेन सरकाराचें लक्ष वचपाक जाय। आमी खुबशे कोमुनदादीन आनी तांणी सांगला तो एक विशय आसा, दुसरी बाजू कोमुनदादीची अशी आसा, आयज खुबशे फ्रूट वेंडर जावं बाकीचे खंय अशे सायडीच्या धारवाडच्यान येतले, हुबळीच्यान येतले, एकटो मनीस येता, फ्रुट्स घेवन गाडो घालून बसता, तो खंय तरी शेल्टर उबें करता। तांणी सांगला तशेंच पयलीं 2 मेडी मारून ताचेर एस्बेस्टोस शीट घालता आनी रावता, वण्टी काडटा, आनी तें जातकच तो परत आनी एकट्याक बापोल बोवाक हाडटा। अशे तरेन ही एनक्रोचमेंट कोमुनदादीचेर जायत आसात। ही जमीन कोमुनिदादीचेच जे कोण प्रोकुरादोर आसा, एडमिनिस्ट्रेटर आसा, ह्या सगळ्या लोकांनी कोणाक थोडी थोडी वाटून खाली त्यांचे स्वताचे बंगले रावले, त्यांनी प्रचंड पैसो केलो, पण ह्या जमनीचेर मागीर जे कोण लोक आयले, हे लोक खंयचे आशिल्ले? आज ते लोक म्हणजे एक वोट बँक जाल्या। म्हणून हे फक्त कोमुनिदादी पुरतो हो मर्यादित दवरचो न्ही। लेट अस नॉट रिस्ट्रेन इट ओनली अप टू कोमुनिदाद। लेट अस टेक अ होलसम व्यू। सांगा तुम्ही कुडका येयात, कुडकाच्या एकाच गावात हांव तुमकां दाखयता की लोक जन्मजन्माचे मुणकारा अजून तांकां अवेअरनेस ना की आमी मुणकार आसा म्हणून। तांचे कितें करपाचें? सरकार आसा बेगीन करात। नाही, तुमचे सरकार इतलें आशिल्लें, तुम्ही कितें केलें? We have to look at a time-bound manner of solving this problem. Because sir, हो विषय सुप्रीम कोर्टाकडे समोर हा आणि सुप्रीम कोर्टाचो विचार वेगळो हा आमकां तरी दिसता सरकाराक। म्हणून आमी सरकाराक सुप्रीम कोर्टा कडेन मागलां की कोमुनिदादचे जमनी हे ऑर्डरींतली भायर काडपाक जाय। हें जावसर म्हाका दिसता फुडलीं पावलां घेवपाक अशक्य आहा। ही 2000 पयलीं तर हा जाल्यार ताका अश्युरन्स हांव दिवं शकता। 2000 पयलीं हा कित्याक तेजें रेझोल्युशन हा 2000चे। वॉट एवर बिफोर कट ऑफ डेट कित्याक ती सांबाळूंक शकता, तेच्या फाटली हांव सांबाळूंक शकता।
फाटली 10 वर्सां अर्दकुटे सोडिल्लें म्हापशेचें भाजी मार्केट सुडानच बांदचें अशी मागणी म्हापशेच्या पालिकेन केल्या. पालिकेच्या खासा बसकेंत असो थाराव पास केलो. 10 वर्सां पयलीं सुडान ह्या मार्केटाचें बांदकाम चालू केल्लें. कॉन्ट्रॅक्टरान काम अर्द्यार सोडिल्ल्यान आतां तें काम पालिकेनूच करून घेवचें अशी सुचोवणी सुडान केल्ली. मार्केटीच्या कामाक सुमार 3 कोटी खर्च येतलो. मीटिंग स्पेशल मीटिंग आसली फक्त ते आमचे वेजिटेबल शेड आहा पळय न्हू त्याच्या बद्दल. आतां जे न्यू GSR प्रमाणे त्याचो रेट आतां व्हॅल्यू आहा तो हे कामाचो व्हॅल्यू 3 करोडाचेर गेल्लो आहा. आतां हे काम बेगीन जावच्या कारणान आनी जे लोकांक वयर सुविधा एके कडेन मेळपाच्या दृश्टिकोनान म्हणजे हाचे जे म्हापसा मार्केटाक म्हापशाचे फीश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, इवन जर फ्रुट्स मार्केटूय तर एके कडेन हाडले जाल्यार लोकांची सोय बरी जातली. हे वेजिटेबल मार्केट आहा ते बेगीन जर जालें जाल्यार लोकांकूय बरी सेवा उपलब्ध जातली. त्या दृश्टिकोनान आमी जे हे वेजिटेबल शेडीचो रिक्वेस्ट आहा तो परत सुडा मार्फतूच करपाक तेंचे कडेन आमी हो एक मतान रेजोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमार मेरेन फिक्स केलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी वीज खात्याच्या 127 कंत्रादावेल्या कामगारांनी सरकाराक दिल्या. फाटलीं कांय वर्सां कंत्रात पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक फिक्स करपा खातीर सगळी प्रक्रिया जाल्ली, मात तांचो प्रस्न अजून तडीक लागूंक ना. आनी आमी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटान काम करतले, कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसलेले पयले ते सगळे म्हज्या वांगडा रावपी भुरगे काम करपाचे. तर आमी 127 आहा सगळे हांगा. तर आमकां इंटरव्यू येयले ऑक्टोबर 10 तारखेर. तर दुसरो इंटरव्यू पास जाले नंतर आमकां ऑफर आयली नोव्हेंबर म्हयन्यान. ऑफर भरले नंतर आमी मेडिकल केले 9 तारखेर डिसेंबराचे. तर ते जाले नंतर आमकां 22 तारखेर डिसेंबराचे 22 तारखेर आमकां जॉयंटींग ऑर्डर दिली. जॉयंटींग ऑर्डर दिली नंतर आमी 15 दीस काम केलें. डिमांड आमचो कितें आमकां फिक्स ऑर्डर रेग्युलर ऑर्डर आमची परत पास दिवची आनी आमकां जॉयंटींग ऑर्डर करची परत दिवची. CM आमकां मेळोंकूच तयार ना. तर चीफ इलेक्ट्रिकलान सांगलें निर्मल प्रकाशान की सगळी फायल ओके आहा तुमचें करूंक जाता म्हणून. आनी कांय ना तितलें म्हटलें आपूण मागीर सांगता उलोवन म्हटलें चीफ मिनिस्टरा कडेन. मागीर कोणें उलयलें काय तें काय आमकां कांय खबर ना. पूण आमकां आज भितर परत आमकां जॉयंटींग ऑर्डर दिवना. सोमारच्यान आमी जर आमचे रेग्युलर आमकां जबाब मेळना तर आमी हांगर स्ट्रायक करतात. ताच्या नंतर आमी हांगर स्ट्रायक केले नंतर आमकां तरी आसतना मेळना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.